नमस्कार. येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. बीजेपीची 100 प्रकल्प घेऊन विधानसभा वेंचणुकेक वचपाची तयारी. वेंचणुके मेरेन पीडब्ल्यूडी, वीज, डब्ल्यूआरडी, जीएसआयडीसीचे 98 प्रकल्प तडीक लावपाचो प्लान. खात्यांक फर्मान. पुलिसांक मुख्यमंत्र्याची सर्टिफिकेट. सांताक्रूजचे गँग वॉरांतलो खंय एकलोय सुटचो ना. सगळे पीआय सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यांबरोबर बसका. शेतकी स्टाफाकूय टार्गेट दिवन लायले कामाक. कोरोनाचो गांवांनी भय हुस्को. सांखळेतूय केशी तेकल्यो हजारांक. क्वारंटीन केंद्राचेर लोड. डिस्चार्ज दुयेंतींचो सरकारी आंकडो लागलो वाडूंक. सोंपिल्ल्या दोगा दुयेंतींचो फोंड्यां विलो. गोंयची सगळ्यांत मोठी झोपडपट्टी जुवारी नगरांत कोरोना. 14 बादलो. झोपडपट्टीत 15,000 लोक. भलायकी खात्यान बेगोबेग पावलां उखलची म्हूण मागणी. पेट्रोल डिझेल रेकॉर्ड दरवाडीचो निषेध. लडाखाचेर काँग्रेसीची स्पीक अप फॉर सोल्जर्स. आयआयटीचेर खंय 70th विश्वजिताची दादागिरी. विजय म्हणटा सरकाराचे भितरूच धड ना. आनी कोरोनाचे बोवाळांत सरकार दुखलता मरिना. नावशी मरिना विशीं 26 जुलयाक जनसुनावणी. तिसवाडी मुरगांवच्या पंचायतींक भौशीक नोटीस. हे आदी 2 नोव्हेंबराक सुनावणी जाल्ली रद्द. अटल सेतू आनी मोपा धरून बीजेपीची 100 प्रकल्प घेवन विधानसभा वेंचणुकेक वचपाची तयारी. फुडले वेंचणुके मेरेन आनीक 98 प्रकल्प तडीक लावपाचो सावंत सरकाराचो प्लान. चड पीडब्ल्यूडीक 10 कोटी वेले 50 प्रकल्प. वीज, डब्ल्यूआरडी, जीएसआयडीसीक 5 कोटी वेली 15 कामां. बाकीच्या खात्यांक 3 कामां दवरल्यांत. हे प्रकल्प चालू आशिल्ले वा निकतेच हातात घेवपाक आशिल्ल्यांतले. सप्टेंबर 2021 मेरेन बरे पैकी तडीक लागपा सारखीच कामां घेवपाची. सरकार पक्ष 2022चे विधानसभा वेंचणुकेचेर फोकस दवरून कामाक लागला. ठराविक कामां घेवन तडीक लावन 100 प्रकल्पांचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट करपाची तयारी. पणजेचो अटल सेतू आनी मोपा विमानतळ हे सिग्नेचर प्रकल्प. कोविडाक लागून येणावळ पडिल्ल्यान सरकारान सरकारी प्रकल्प आनी कामांचेर कातर लावंक शॉर्ट लिस्टिंग सुरू केला. सप्टेंबर 2021 मेरेन सरकार फक्त 98 प्रकल्प वा कामां हातात घेवन तडीक लावपाचे टार्गेट धरून आसा. पीडब्ल्यूडीचे रस्ते, पूल, उदका पुरवण, सिवरेज धरून 10 कोटी वेले 50 प्रकल्प जातात. वीज खात्याचे 5 कोटी मेरेन 15 प्रकल्प जाल्यार डब्ल्यूआरडी खात्याचे 5 कोटी वेले 15 प्रकल्प. जीएसआयडीसीचे 5 कोटी वेले 15 प्रकल्प. बाकीच्या खात्यातले मेळून 5 कोटी वेले 15 प्रकल्प. मुख्यमंत्र्याच्या कचेरेन खात्यांक फर्मान काढला ते असे. सप्टेंबर 2021 मेरेन पुराय जातले वा बऱ्यापैकी तडीक लागतले असलेच 98 प्रकल्प हातात घेवप. ह्या प्रकल्पांनी चालू आशिल्ले वा चालू करपाचे वाटेर आसात असे प्रकल्प आसतले. असल्या प्रकल्पांची वळेरी करून शुक्रार मेरेन सीएमओक दिवची म्हूण सगळ्या खात्यांक सांगला. बीजेपीची वेंचणुकेची तयारी. सावंत सरकाराचो कार्यकाळ 2022च्या सुरवातीक सोंपता. हे 98 प्रकल्प सप्टेंबर मेरेन पुराय करून बीजेपी वेंचणुकेक वचपाची. सगळेच प्रकल्प हातात घेतले आनी वेंचणूक मेरेन एकूय तडीक लागलो ना अशें जावंक नाका. 98 प्रकल्पाचेर फोकस करपाची थारला. सगळी कामां मेळून सादारण 750 कोटींची. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पुलीस बरे पैकी काम करतात. मुख्यमंत्र्याची सर्टिफिकेट. सगळे पीआय सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यांची ताणें बसका घेतली. सांताक्रूजचे गँग वॉरांतलो एकलोय सुटचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो. कोविड-19चे एसओपी चालीक लावंक वेवस्थीत एन्फोर्समेंट करचो म्हूण पुलिसांक निर्देश. शेतकी झोनल अधिकाऱ्यांची बसका घेवन तांकां शेतकारांचे टार्गेट दिवन फिल्डार कामाक लायल्यात. आज गोंयभरच्या सगळ्या पीआय आमचो IGP आनी SP हांच्या बरोबर हांवें मिटींग ऑर्गनायज केल्ली. 2-3 गजाली आशिल्ल्यो. पुराय आमकां कोरोनाचो कंट्रोल आसात. लोकांक एकदां सांगलेलें कळना. ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन केल्या उपरांत ते जावपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता आमचो सगळे पुलीस डिपार्टमेंटूय ह्या कामात खूब मोठ्या रितीन
आमकां सगळ्यांक मदत करपाक शकतले. पुराय राज्यांत लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन जावची आनी कोरोना स्पेशली कंट्रोल जावचो, की लोकांक मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, हें सगळें करपा खातीर आनी ओवरऑल रिव्यू सगळ्या पुलीस स्टेशनचो घेवपा खातीर आयची मिटींग स्पेशली ऑर्गनायज केल्ली. बट ते कोणूच सुटचो ना एकटोय. ह्या पद्दतीन सगळ्यांक धरल्या ते तुम्ही तुमचे आमचे पुलीस खूब बरें काम करतात. लोकांचें एक एकदां सहकार्य मेळना, पण तें सहकार्य मेळपा खातीर आमकां स्ट्रिक्टली एनफोर्समेंट जो आसा पळय न्ही, तो एनफोर्समेंट करचो पडटा. We have directed all the police inspectors to particularly put people under surveillance, those who are budding criminal. Budding criminal means that he is a juvenile and he is attracted by crime, by masochism of senior criminals or their elderly partners. टार्गेट आमी 50 शेतकऱ्यांक कमीत कमी 80 जाण जेडीओ कॉन्टॅक्ट करतले, तेजे 50 जणांचे लिस्ट काडटले. तूं आपूण हॉर्टिकल्चरान आसा म्हणून रावन उपयोग ना, तूंय शेतान वचोंक जायो. जाल्यार हांव हॉर्टिकल्चरान हांव खंय वचो काय म्हणटलो. नथींग डुईंग. तुज्या एरियेच्या भायले शेतकरी तयार कर, कांयच फरक पडना. जे डेप्युटी डायरेक्टर आहा तोय शेतान वचपाचो, तेज्या परिसरांतले तेणी करपाचें. नाल्यार हांव डेप्युटी डायरेक्टर, म्हाजें काम फक्त फायलींनी. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें काम फायलींनी आसून उपयोग ना, शेतानूच आसूंक जाय. हें आमी करचें पडटलें. तयारी आसा सगळ्यांची. ना कोणाची जाल्यार हात वयर कर, म्हाका फावना म्हणून सांग. तशें आसा कोणाचें? कोणाक फावना बीन? सगळ्यांची 100% तयारी आहा? हां, तूं येस म्हणटा, बाकीचे येस म्हणत ना म्हाका. 100%. परत आमी रिव्यू 50 जणांचे लिस्ट, त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर, तांचे सगळें घेवन केन्ना मेळटले आमी? सप्टेंबरान. जाल्यार हांव तुमी सांगता तेन्ना सप्टेंबराचे फुडलो वर्कशॉप डेट ठरय तूं. कोरोनाचो गांवांनी भंय हुस्को. मुख्यमंत्र्याचे सांखळेतूय केशी. दिसपट्टी कोरोना अपडेट दिवपी भलायकी खातें 5 दीस जाले मिडियाक तोंड दाखयना. वास्को कुडतरे सावन केशी पातळत आसात. केशी हजारांचेर. क्वॉरंटीन केंद्राचेर लोड येता तसो बरें जाल्ले म्हूण डिस्चार्ज जावपी दुयेंतींचोय सरकारी आंकडो वाडूंक सुरू. सोंपिल्ल्या दोगां कोव्हीड दुयेंतींचे कुडीचो सरकारी अधिकाऱ्यांनी निमाणे गुप्तता पाळून फोंड्यां व्हरून विलो लायलो. कोरोनाच्यो केशी गांवांनी पातळत आसात. गांवचे गांवांनी लोक पुकपुकला. पंचायत पालिका पावण्यार नगरसेवक पंच गांव लॉकडावन करून दुकानां बंद करूंक लागल्यात. कांय कडेन दुकानांक ठरावीक वेळ थारायला. दुयेंती सांपडटा त्या वाठारांत सॅनिटायझेशन. कोरोनाचो हॉटस्पॉट आशिल्ल्या वास्कोतले परिस्थितीचो थंयचे वेवस्थेचो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नियाळ घेतलो. अभी कंटेनमेंट जोन का सिचुएशन नहीं है अभी कहीं पे, ठीक है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल. बट चेकिंग वगैरह बढ़ाया जाएगा, वो हम कर रहे हैं. हर एरिया में वी आर इंक्रीजिंग टेस्टिंग सो दैट वी गेट टू नो एट ऑल केसेस कम अप, वी गेट टू नो. धार बांदोड्या पणसुल्या 2 केशी. वास्को ड्युटेर आशिल्ल्या कामरखंड दाबाच्या एका पुलिसाकूय कोरोना बादलो. असोल्डा आनीक 2 केशी. तांची लिंक कुडतरी. आनी आमच्या पंचायतीन आयज आमी तांचे सगळो वाठार, तांचे शेजारीचो वाठार आनी मेन नाके आहात ते सॅनिटायज केल्ले आसात. आनी आमी असोल्डा पंचायत आमी 3 दीस आतां 3 ते 4 दीस आमी लॉकडावन दवरले आसा. 6 दिवचले कोरोना पेशंट मेळ्ळो. मामलेदारान वचून थंयचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. Right now, situation is under control since it is just an isolated case. One isolated case we have encountered, as only one person has been tested positive. So आम्ही आता फर्स्ट कॉन्टॅक्ट्स पळय ताजे आसा ताजे स्वॅब टेस्टिंग करतले आणि मागीर तांचे रिपोर्ट कशे येता त्या प्रमाणे आम्ही फुडले स्टेप घेतले. जे कोण त्या संपर्कात त्यांच्यानी आपुणून त्या टेस्टिंग सेंटर येऊन आपली टेस्ट करून घेवची. ती ज्या हितून प्रत्येकाक बरें पडटलें. सांखळे कोरोनाच्यो केशी. नवो नगराध्यक्ष म्हणटा कांयच भिवपाची गरज ना. सांखळेकारांनी कांयच भिवपाची गरज ना. कित्याक तेजेर आमी लक्ष दिवन आसा. तेजेर आमी आमचे चीफ ऑफिसर म्हणा किंवा आमचे इवन मुख्यमंत्री सारके ह्या घडामोडीचेर लक्ष दिवन आसा. हणजुणे वॉर्ड मोहल्ले कॉलनीत कोरोनाचो दुयेंती मेळ्ळा. थंय लोकांची स्वॅब टेस्ट घेतल्या. आमी आतां सील करचे ना. आमच्या एमएलएने आमकां सांगूंक ना की तुमी सील करा आनी कितें करा, तशें कांय सांगूंक ना तेणी.
पूण तरी आसतना सुद्दां आमी तेज्या रिफरन्सा म्हणजे तो जे कितें सांगता तेजेर आमी रावन आमी आमचे सारके आमी डिस्टन्स सोशल डिस्टन्स दवरून काम करतले. वाळपय मावशेक कोरोना दुयेंती सापडलो. तो वाळपय हॉस्पिटलांत गेल्लो. पॉझिटिव्ह पेशंट येवन गेला म्हूण कळटनाच हॉस्पिटल सॅनिटायज. तेन्ना पॉझिटिव्ह म्हणटा हांवें इनिशिएटीव घेतली की तांचे क्लोज कॉन्टॅक्ट ट्रेस करपाक क्लोज कॉन्टॅक्ट ट्रेस बी केले. काँग्रेस म्हणटा सरकार कोरोना कंट्रोल करूंक फेल. आधी सीएम लोकांक भिवू नाका म्हणटालो. आतां म्हणटा कोरोना बरोबर दीस काडूंक शिकात. सरकारान खंय दिमी मारली. परत परत ते म्हणना कालच्यान ताणें भिवपाची कांयच गरज ना हें बंद केलें. हो मंत्र ताणें आतां सोडला आनी ताणें आतां दुसरो मंत्र धरला. आतां आमकां कोविडाच्या बरोबर जगपाचें आसा. म्हणजे तो कितें सांगता आतां कोविड आमकां आतां बरोबर लायफ लाँग आमी दवरपाचें कोविडा बरोबर जगपाक शिकाक म्हणून लोकांक सांगता. इतले मजगतीं कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्या दोनूय दुयेंतींची कूड ESI कोविड हॉस्पिटलांत 2 दीस उरिल्ली. बुधवारा सांजे गुप्तताय पाळून सरकारी यंत्रणेन फोंड्या वाठारांत एका मसणभुंयेंत तांचे कुडींचेर निमाणे संस्कार केले. कोरोनान मरण आयिल्ल्यान ह्या दोगांच्याय कुटुंबाक निमाणे संस्कार चुकले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयची सगळ्यांत मोठी झोपडपट्टी जुवारी नगरांत कोरोना पावलो. कोरोनाच्यो थंय 4 केशी. आदी एक मेळिल्ली पूण ती व्यक्ती कोणाच्या संपर्कांत येवंक नाशिल्ली म्हूण थंयचो पंच सांगता. जुवारी नगर झोपडपट्टीत 15,000 लोक रावतात. होय वाठार मांगरा भशेन जावचो न्हय म्हूण भलायकी खात्यान बेगोबेग पावलां उखलची म्हूण रापणकार मागतात. हांगा समोर स्प्रेड जावत जाल्यार आमचे कडेन कंट्रोल जावपाक ना. हे पयली गजाल आहा. म्हणून गव्हर्मेंटानूय हेजेर आमकां जाता तितले सपोर्ट करपाचो. वाडपाचें आहा तें खंय तरी स्टॉप करपाचें म्हणून. ज्या पयलीं जो आहा एक मेळिल्लो टोटल 3 जाले केसीस आतां पण तो कोणाच्या संपर्कांत नासलेलो म्हणून त्या कारणान तितले व्हडले कांय जावना. सो आतां ही 2 मेळिल्ले आहा तेजेत म्हाका दिसता भरपूर डेंजरस आहा. कित्याक मांगरान जे हिसपान 6 मेळिल्ले तेजे आयज 400 रिजल्ट जाल्ले आहा आनी हांगा जुवारी नगर म्हणटा ते आमचे फूल एरियान टोटल 15,000चे वयर पॉप्युलेशन आहा. आनी जुवारी नगर जी आसा बिर्ला जी आसा तितून मोर दॅन 15,000 लोक रावता आनी लागीं रावता. सो आयज चार केसीस डिटेक्ट जालेले आसा. फाल्यां 4,000 जावपाक शकता. सो आमी कितें मागता सरकाराक की जुवारी नगर जी आसा ती मिनी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करचो आनी पयलींच प्रिकॉशन घेवचें. मोदी सरकाराचो पेट्रोलियम दरवाडीचो रेकॉर्ड. 17 दिसांचे सेगीत दरवाडीन डिझल पेट्रोलां परस म्हारग. बीजेपी इंदिरा गांधीचे राष्ट्रीय आणीबाणीचो निषेध दीस पाळटा आसतना काँग्रेस लडाख पेट्रोल कोरोना उस्तिता. घुसखोरी काँग्रेसीची स्पीक अप फॉर सोल्जर्स. IIT आड आवाज काडटल्यांची तोंडां बंद करूंक खंय जुनियर राणेची दादागिरी. दुसरे वटेन विजय म्हणटा सरकाराचे भितरूच आमदारांचें धड ना. म्हणजे आमकां सगळे जे शहीद जाल्ले आसात तांकां फाल्यां 4 वरांचेर 4 ते 5 आझाद मैदानाचेर आमी हो प्रोग्राम करतले. आयज एक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा नरेंद्र मोदी सरकारान. पेट्रोल आनी डिझलाचो कंटिन्युअस 16 दीस जाले रेट वाडयत आसा आनी नरेंद्र मोदी सरकारान आनीक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा. तो म्हणजे डिझलाचो प्रायस इतलो पेट्रोलाच्या प्रायसाकूय क्रॉस केल्लो आसा. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात हे बारीक लोकांक मारपाक सुद्धा डिझल हे कोण यूज करता? बसवाले करतात, टॅक्सीवाले करतात, शेतकरी करतात. म्हणजे आयज त्यांचे कमरोडो हेणे मोडलेलो आसा. त्यांचो एक जो हेल्थ मिनिस्टर आसा जाका दिसता 70 सगळी आपली म्हणून थंय एक IITचो प्रोजेक्ट गेल्लो आसा आनीक IITचो प्रोजेक्ट थंय गेला म्हणून थंयचे जे गांवचे लोकल लोक आसात विश्वजीत राणेन थंय जे घरांनी कोण घालतात तांकां सोदोवपाचे सुरवात केले. थंय थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले तांकां कोणें काणकोण घातले, कोणा सांग्यार घातले आनी तांकां इमिजिएटली ट्रान्सफर केले. आनीक थंयच्या पुलिसांक दबाव घालपाक लागलो की जे कोणीन घरांनी घातली त्या घरांनी घातले तांकां तुमी इमिजिएटली अरेस्ट करा म्हणून. असा मंत्र्याच्या दबावान येवन पुलिसांक ट्रान्सफर करतात. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात 7 म्हयन्या भितर पुलीस इन्स्पेक्टराक ट्रान्सफर फक्त तो घरांनी कोणें घातली तांकां अरेस्ट केले ना म्हणून.
आनी आमी काँग्रेस पार्टीन अजून कांय डिसिजन घेवना IITची प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाचो काय विरोध करपाचो. सध्या ते लोकल लोकांचेर आमी सोडलेले आसा. लायटीची बिलां वाडिल्ल्यान पेडण्याक काँग्रेसीन वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. ही जी बिलां आयज लोकांच्या माथ्यार थापतात, आयज लोकांची परिस्थिती ही फारीक करपाची सुद्धा बिलां ना. कोणाक 300 रुपयाचे बिल येताले ते आयज ताका 1800 बिल आयले आनी वयल्यान हे सांगतात की आमी इन्स्टॉलमेंटान दितले पूण पयशे दिवूच जाय. पयशे आयज म्हाज्या पॉकेटानूच ना. एक न्हू 10 इन्स्टॉलमेंट म्हाका दिवपाक जावचे ना. काँग्रेस कार्यकर्ते आयज ह्या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येवन तांकां रिक्वेस्ट करता की हे बिलाचे तुवें हेच करपाचें आनी सगळे 2 म्हयन्याची बिलां कंप्लीट माफ करपाची. विजय म्हणटा सरकाराचे भितरूच आमदारांचे धड ना. थंयची नजर चुकोवंक गोवा फॉरवर्डाच्या फाटल्यान लागल्यात. People are ready to desert a sinking ship. So don't expect anybody to board a sinking ship when the people on that ship are ready to desert. One MLA has said he is ready for election. The reality is the future is bleak for this party which destroyed the legacy of Manohar Parrikar immediately after his death. And ह्या पक्षाक कांय फ्युचर ना. आज तयारी थोड्यांनी दाखयलेली आहा फुटपाक म्हणून आनी हो सगळो आवाज आहा. द ओनली थिंग दॅट दे कॅन डू इज ट्राय टू क्रिएट कन्फ्युजन. म्हणजे बेस्ट सांगप म्हणजे ते 2 जाण आमदार येवपाचे आहा. अरे खंयचे आमदार असले सिच्युएशनात तुमचे कडेन येतले. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया. कोरोनाचे बोवाळांत सरकार मरिना फुडें धुकलता. नावशी मरिना प्रकल्पा विशीं जनसुनावणी आयतारा 26 जुलयाक बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमार सकाळी 10:30 सुनावणी म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मुरगांव आनी तिसवाडी पंचायतीक भौशीक नोटीस दिल्या. हरकती सुचोवण्यो आसल्यार संबंधितांनी खंय त्यो प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मेरेन सुनावणे आदी लेखी धाडपाच्यो. आदी ह्या प्रकल्पांचेर 2 नोव्हेंबराक दवरिल्ली सुनावणी रद्द जाल्ली. गोंयभरचे रानवटी वाठार अभयारण्यांनी भोंवतल्यांक एकसारकी एंट्री फी. राना वाठारांनी फीत समानताय हाडूंक हो फी चार्ट. जाणट्यांक 100 रुपया, भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक 30, कॅमेराक 50, व्हिडिओ कॅमेरा हँडीकॅमाक 200 रुपया, मोटरसायकल स्कूटर रिक्षा 50, मोटारींक 100, हेवी गाडयांक 200 रुपया, टूर ऑपरेटरांक जीपी फाटल्यान वर्साक 10,000. रेल्वे डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण वेळसांव कासावले बोवाळ. सरपंच म्हणटा आमदारांचेय खंय सरकार आयकना. लोकांक काळखांत दवरून सगळें चल्लां. अलिना म्हणटा सगळ्या आमदारांनूच कित्याक करचें. त्रास जाता जाल्यार पंचायतींनी फुडें सरचें. लोकांनी आवाज काडचो. मुख्यमंत्र्यान खंय हे इशूचेर सावथ वेस्टर्न रेल्वेची थळाव्या बरोबर बसका आपयल्या. वेळसावच्या सरपंचाचो रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा वेल्यान आलिनाचेर रोख. आमगे MLA हाची पावर आहा. एक्चुअली तेन हे डबल ट्रॅकिंग आपणाक कॉन्स्टिट्युएन्सी नाक म्हण तेन पयलीं बंद करूंक जाय. आमकां मनोहर पर्रीकरान कॅटेगरली स्टेटमेंट दिल्लो आनी एश्युरन्स दिल्लो कासावलीच्या लोकांक की हे डबल रेल्वे लायन येवचे ना म्हणून. कोरोनाच्या बोवाळांत लोकांक काळखांत दवरून खंय सगळें चल्लां. The MLA is not told us anything. Only she called me when the day when we had gone to SAM's office. After that, no sign of what has happened. We were very close with MLA, but suddenly I don't know what happened. We were kept aside, and they are celebrating. I mean, they are inaugurating some project without our knowledge even. ह्या इशूचेर मुख्यमंत्र्यान थंय सावथ वेस्टर्न रेल्वेची थळाव्या फुडाऱ्या बरोबर बसका आपयल्या. कोणाक त्रास जाता तांणी फुडें सरचे. सगळे आमदाराचेरूच कित्याक. If you are concerned and you are focused, nothing can stop you from doing what you believe is right. So let's not find excuses. He has not even said anything about the issue. He has only said that the government does not listen to me. I would like to inform both these sarpanchas that the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has called for a meeting along with the representative of the South Western Railway and some village representatives wherein this issue will be discussed threadbare. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. विद्या प्रबोधिनीचे कार्यकारिणी वेल्यान वेलिंगकार ग्रुप कडेक. संजय वालावलकार नवो अध्यक्ष. आदलो अध्यक्ष सुभाष वेलिंगकार म्हणटा हाचे फाटल्यान मोठे राजकारण. दुबय आडकल्ले कांय गोंयकार गोंयांत पावले. मुख्यमंत्री NRI आयुक्ताचे उपकारी.
चीनी उत्पादनाचेर बहिष्कार घालचो म्हूण सावित्री कवळेकराचो उलो. चीनी राष्ट्राध्यक्षाचो सांग्यार पुतळो जळयलो. गोंयभरच्यो घडामोडी. या संस्थेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष म्हणून आज माझी नियुक्ती झाली, निवड झाली आणि माझ्याबरोबर आणि दोन सदस्यांची निवड झाली बिनविरोध. सेक्रेटरी म्हणून राजन भोगे आणि ट्रेझरर म्हणून गुरुप्रसाद पावसकर, तो मागच्या बाहेर सोडला. आणि बाकीचे सदस्य सोसायटीच्या बायलॉ प्रमाणे हांवें नियुक्त केले. ते खालीलप्रमाणे आसा: कांता पाटणेकर, दत्ता नाईक, विठ्ठल पर्रीकर, उल्हास अस्नोडकर, सुरेश बोरकार आणि मीनानाथ उपाध्याय. सगळे दिग्गज लोक, शिक्षण तज्ञ, उद्योजक आसा, ह्या क्षेत्रात भरीव योगदान आसा गोंयभर तांचे. अशी सगळी मंडळी आमच्या कार्यकारी समितीचेर आसतली. प्रबोधन एज्युकेशन सोसायटीची विद्या प्रबोधिनी इन्स्टिट्यूट जे आसा ताच्या मॅनेजिंग कमिटीची मिटींग आज आमच्या ऑब्जेक्शन आसतना सुद्धा इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटीज आणि सरकारी दडपणा खातीर घेतली. गव्हर्मेंटाचें प्रचंड दडपण म्हणजे मिसयूज ऑफ पॉवर ऑफ गव्हर्मेंट मशिनरी अशें जें आसा तशें आसा. हे एज्युकेशनल इंट्रस्टान इलेक्शन जायना, काय कितें ते प्रयत्न जायनात. हे प्रयत्न वेस्टेड इंट्रस्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आनी वेस्टेड इंट्रस्ट्स ऑफ पॉवर अशा पद्धतीचे हे निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकी कडेन हे सगळे पळयतात. Okay, thank you very much the Vishanti, Lina and Indian Embassy for organizing this special Vande Bharat trip, and we're happy that we're able to reach Goa and enjoy the monsoon there. Thank you. Thanks everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you for all the effort and all the pain that you have taken and endless follow-up. Because of you, we are able to go today after a long struggle. Thank you very much. See you soon. Okay, just a big thanks to Vishanti and team, plus the Indian Embassy and Consulate for all the efforts put in for making this flight number 2 to Goa. I think a lot of people here are all stuck with various circumstances, and I think I'm really grateful for the flight. Thank you. Hi, my name is Raj Velekar. I'm from resident of Pororam. I would like to thank the CM, the NRI Commissioner, and Vishanti for coordinating and making this happen. I had come here for 8-day vacation and I'm stuck for 3.5 months. So glad to go home. Thanks a lot. My name is Leo Desmond. Thank you for Consulate and thank you for Vishanti, Lina and Chief Minister. Thank you. Yeah, hi. Really appreciate all the efforts from Vishanti, Lina. तांचो चड उपकार, बहुत चड effortless try केले ताणें आमकां. And thank to Government of Goa and NRI Commissioner making this possible. And a lot of emotions. So, thank you. Yeah, I like to thank the Consulate of Dubai, of India in Dubai, and also our NRI Commissioner Mr. Savarkar, and Vishanti and Lina for doing an outstanding job. वाती लायलो, पुतळो जळयलो आणि एक मिनटाची शांती दिली म्हणून आमचे जे जवान आसात त्यांच्यानी जो बलिदान दिल्लो आसा त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळची ना. त्यांच्या आत्म्याक खरी शांती मेळटली जाल्यार आमी संपूर्ण गोंयकार भारतवासियांनी एकूच तांकां श्रद्धांजली दितले जाल्यार जे चायना साकून जे प्रोडक्ट येतात किंवा चायनाचे जे संपूर्ण ॲप किंवा कितें आमी जे वापरतात तेचेर आमी संपूर्ण बॉयकॉट करपाक जाय. तेन्नाच चायनाक खऱ्या अर्थान आमी त्या जवानाक आमची श्रद्धांजली फावो जातली. जो निर्णय भारताचो सरकार चायनाच्या विरोधान वा खंयच्याय देशाच्या विरोधान आमचो जो मनीस करतलो ताचे विरोधात कितें करतलो त्या सरकाराक आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. आनी तो सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना हांवें सगळ्यांक उलो मारिल्लो. जेन्ना मॅडमीन मेसेज घातली ते मेसेजीन आमी घातलेले. ते काँग्रेसीचे लोक आसतले, ते शिवसेनाचे लोक आसतले, खंयच्याय पक्षाचे लोक आसतले, सगळे आमी भारतीय आसा. इलेक्शन येता तेन्ना काँग्रेस आनी BJP म्हूण झगडी करुया, पूण सद्याक भारत विरोधात चायना आसतले वा बाकीचे जे देश जे आमचे विरोधात काम करतात
हांचे विरोधात लढो आसतलो. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.